मडगांव शारात सुमार 20 धोकोदायक आणि अवतिकाय जाल्ल्यो इमारती आसात. ह्या इमारतींच्या धन्यांक पालिकेन नोटीस जारी करून त्यो खाली करच्यो ना जाल्यार दुरुस्त करच्यो म्हूण आदेश दिल्ले. मात अजून मेरेन संबंधीत धन्यांनी कांयच करूंक ना. ताका लागून आतां ह्यो इमारती आनिकूय धोक्याच्यो जावन रावल्यात. रस्ते कुशीक आशिल्ल्यान केन्ना ह्यो इमारती कोसळपाक शकतात. तेन्ना पालिकेन हाचेर गांभीर्यान लक्ष घालचें अशें थळाव्यांनी मागलां. सी ओवरऑल पळयल्यार न्ही मडगांवांत अश्यो खुबश्यो दिसतात विजिबली अनसेफ बिल्डिंगे अश्यो दिसतात. आय थिंक सिंधुदुर्ग बी आसा थंय सुद्दां ती बिल्डिंग अनसेफ कित्याक ती इट इज नॉट ऑक्युपायड फॉर नंबर ऑफ इयर्स. हाव लॉंग म्हणजे कितली दीस ती अशी बिल्डिंग उरूंक शकता. सो ती पडचे पयलीं कितें तरी एक्शन तेजेर जावपाक जाय. आनी ते कोण घेवंक शकता? समबडी इज एन ऑथॉरिटी ओनली कॅन कॉल दोज पीपल. हांव तांकां आपोवन कितें करूंक शकना. जो कोण ते कदेलीर बसून आसा ताणें तांकां आपोवंक जाय, तेंची मिटींग जावपाक जाय आनी तांकां मागीर डायरेक्शनां दिवपाक जाय. दॅट इज द वे. कित्याक प्रिव्हेन्शन ऑफ लॉस टू लायफ एंड प्रॉपर्टी दीस इज फंडामेंटल. हें तुज्या हितून डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाचे पावरान येता तें. प्लस हांव कितें म्हणटा, ह्यो म्युन्सिपालिटी आतां बसल्या कोण आसा दे हॅव टू टेक एक्शन. ते एकदां म्हणजे प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणलेलें आसा न्हू. मागीर हो म्हणून फायदो ना. कोणा रुबी रेजिडेन्सीची याद आसा तुमकां केस? काणकोणा रुबी रेजिडेन्सी बांदता तेन्नाच पडिल्ली ड्यू टू फॉल्टी डिझायन आनी मागीर खुबशे बोवाळ जालो. हांव आशिल्लो सतना पण आमी तेन्ना क्लियर सांगलें ऑल बिल्डिंग्स दॅट आर अनसेफ शूड बी म्हणजे तेची सर्वे जावची आनी दे शूड बी डिक्लेअर्ड. एक्शन जावपाक जाय उपरांत. बेश्टो सर्वे करून डिक्लेअर करून कितें फायदो? सो दॅट इज अगेन द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द म्युन्सिपालिटी हॅज टू टेक दॅट. मडगांवची बिल्डिंगो आसा ताचेर म्युन्सिपालिटी कितें करतली तें म्हाका कोणाक खबर ना. म्युन्सिपालिटीक खबर ना कित्याक बिल्डिंगेची ओनरशीप जाग्याची ओनरशीप आसता, तातूंत टॅनंट आसा. आतां जाग्याची ओनरशीप खंयचे 100 वर्सां पयलीं काय 80 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्यो बिल्डिंगो ताजी ओनरशीप कोणा कडेन आसा, ताजी फॅमिली खंय पावल्या, कितले वाटे आसा, तो एक पयलो प्रश्न. सेकंड प्रश्न टॅनंट. प्रत्येकाली सकयल आपल्याली वेवस्था हें आसा, दुकानां आसा, उद्योग आसा, तांकां पयलीं सेटल करपाक जाय. आतां बिल्डींग वाडयली, एफआयआर सुद्दां वाडयलो पिडीएन नाल्यार कोणें, जाल्यार बिल्डींग 8 मजली बिल्डींग जाली, ताका सेटबॅक लागतलो. सकयल दुकानां आसा तांकां जागो मेळपाना. बिल्डिंगाची अवस्था मुखार मोडून कोणाक खंय कितले जाणांक कोणा चिड्डतले आनी हें करतले, मुखार अपघात जातलो आनी हें जातलो तें कांय सांगपाक शकना. एज ए बांदकाम क्षेत्रांतलो इतल्या वर्साचो आतां म्युन्सिपालिटीन ताचेर कितें तरी विचार करून गव्हर्मेंटा कडेन ताजेर हें दिवन ताजेर कितें तरी. अराउंड 19 buildings, around 19 buildings are declared unsafe, out of which कडे रिपेअर केले, कडे तसेच चालले आणि मोस्ट ऑफ देम आर ऑन द रोड्स. म्हणजे कितें जालें जाल्यार वी आर गोइंग टू लूज लाईफ्स, वी आर गोइंग टू लूज प्रॉफिट. वॉट एवर इट इज गोइंग टू बी अ व्हेरी डेंजरस थिंग. मजेच इन्स्टन्स घे. आय हॅव गॉट अ युनिट एट द बिल्डिंग विच इज नाव which has Paragon showroom. I'm sure many people go to Paragon. But do you know your life is in danger if you enter that showroom? So that building has been declared unsafe in 2018. Non-repairable is what Go Engineering College has said. It's absolutely non-repairable. Collector has passed an order to demolish the building. But municipality is not active. त्याच्यावर त्याने लायसन्स दिला पॅरागॉनाक ऑपरेट करून. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णीकार.